ओ पवित्र देवा तुझ्या उतराची परतवडणी करून म्हाका करपाक जाय. पृथ्वीच्या बाबा म्हणलो 5व्या शेंकड्यांत इन द 5th century आशिल्लो एक दादलो ताचें नांव जावन आशिल्लें जोकीम. गांवांत तो हास्मोन्या जुदाया नाजारेथ. ताचें काजार जाता आना हे वस्तरी लागीं आनी वस्तरी जल्म जाल्ली तिचो बेथलेहेम इन जुदाया. जायत्या वर्सांनी देव एक माडावळ करता. God plans something beautiful to this beautiful couple. कित्याक भक्तिवंती घोव बायलां जोकीम आनी आन ह्या जुदायांत गांवांत आशिल्ली आनी जायत्या वर्सांनी पृथ्वीच्या बावळंताच्या कागारी जिवितांत देव एक चेडवाचें देणें फावो करता. आनी ह्या चेडवाचें नांव ही घालतात मारिया. मारियाचो जल्म जाता नाजारेथ ह्या गालिलेंत 5 शेंकड्यांत. पृथ्वीच्या बावलो आपल्या आवय बापाय सांगता मारिया वाडटा. आवय बापाय सांगता देव मंदिरांत वेता, मागण्या करता. आवय बापायक आदार दिता, शेजाऱ्याक आदार दिता, गांवच्या बाबा म्हळ्यार जुदाया ताच्या आदाराक दिता. पृथ्वीच्या बाबा आनी अशेंच करून एक दिसा ही चोली जेन्ना हे मारिया आपल्या वावरांत आसता एका दिसा पृथ्वीच्या बाबा नासलोचें कांच पडोवं येता. नासलोचें कांच पडोवं येता. भियेता ती, घाबरता आनी वाज पडोवं येता. आनी मारयेक पयले सुवातेर नोमान करता. पृथ्वीच्या बाबा म्हणो आख्या पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता द एंजल गॅब्रिएल कम्स and नोमान करता फकत मारिया. इतले प्रभाती आयले व्हडले प्रभाती आयले पूण कोणाच्या मुखार हो आंश पडोवं येवन तांकां नोमान करिना. And why only near Mary? नोमान तुका सर्वेस्वराचे दोवी देवान तुका वेंचून काडल्या. आनी मारिये हो आयकून ही विशीस ही बरी खबर आयकून ती चिंतून पडटा कसलो काय देवान म्हाका वेंचून काडल्या. आनी त्या वेळार पृथ्वीच्या बाबा म्हणलो हो आंश पडवो गाब्रिएल तुका म्हणटा देवान तुका वेंचून काडल्या स्वर्गस्वराच्या बापाच्या पुताची आवय जावन. क्लियर स्टेटमेंट. आनी ती म्हणटा इतलो व्हडलो स्टेटमेंट आतां ती सांगता आनी ती म्हणटा हांव आनी आवय हांव आजून लग्नूच जावंक ना. दादल्या सांगात आय हॅव नो रिलेशनशीप, नो फिजिकल रिलेशनशीप. हांव काजार जावंक ना. नो म्हूण म्हजो कसलो संबंद ना खंयच्या दादल्या लागीं. हांव कशी प्रेग्नंट जातली. आनी त्या वेळार पृथ्वीच्या बाबा आंश पडोवो गाब्रिएल तुका म्हणटा मारिये देवा लागीं जायना तसलेंच कांयच ना. हाकाच लागून देवान तुका जल्मोवच्या आदी तुका वेंचून काडल्या. तूं जल्मोवच्या आदी तुका वेंचून काडल्या आनी देवान तुका शुद्ध केल्या. यू आर बॉर्न विदाउट ओरिजिनल सीन. नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड. Why Mary was born without original sin? Why God kept Mary without original sin? Because God has a purpose. देव जाणा आतां कितें करपाचें तो आसा तें. पृथ्वीच्या बाबा पर्पस इज दीस. देव आतां जाणा ही मार्गेक आतां गोंयांत केल्या ताणें आतां इतलीं वर्सां इतले शेकडे पृथ्वीच्या बाबा जेन्ना पवित्र संसार रचलो आपल्या हातांनी आपल्या उतरांनी संसार रचलो पूण देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. तो धुळाचो मनशाक रचलो आनी ह्या धुळाचे पावले गेले उपरांत देव आपलो उस्कार तितून घालता ताका जिवीत दिता. इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. उस्कार घाल्या उपरांत ह्या धुळाच्या बावल्याक कोणाचो उस्कार मेवता? देवाचो. So life of God, the breath of God gives life for this Adam and Eve रचून काडटा.
बरें चलता सगळेंच बरें चलता पूण सैतान सदांच आमी जाणा नाडकायेन भरलो उड्डो आनी नाडबुतीचो सोडून सैतान ताचेर पडूंक जायना जालें काय बरी आदाम आनी देवाक मानतात ती आनी तो तांकां पातकांत घालता पातकांत पडटा एवरीथींग फिनिशेस. The relationship with God and the Adam and Eve finished. Why? Because of sin. पातकाचे खूप येता आणि देवामध्ये आणि मनशामध्ये सोबत तोडून उडयता. आता तोडून उडयले जाल्यार आता देव कसोच रावतलो? आपल्या सारक्याचो देवान मनशाक रचलो. कित्याक रचलो? कित्याक देव मनशाचो मोग करता आनी he cannot stay without loving humanity. देवा कडेन जायना मनशाक लागीं उलय नासतना मनशा लागीं तांचे लागीं आयकून नासतना God wants every time every single moment God wants us to be with him. आता वो आतां सोपून काडूनलो कोणे काडलो पंथकान आता वो बांदून हाडूंक जाय आनी हाकाच लागून देव in the 5th century comes a beautiful flower, a life-giving flower, a fragrance-giving flower, a salvation-giving flower. The salvation opens through this Mary. 5व्या शेंकड्यान तिचो जळूर जाता प्रितीच्या भावा भयणो आनी जेन्ना हांव आश पळोवं येता म्हणटा ही ती प्रितीच्या मारये देवान तुका वेचून काडल्या आसा तूं गोंयांत. God does not force her to become. Freedom is given. आसा तूं तयार? आनी मारिया म्हणटा हांव जावन आसा ताची चाकूर हांव आसा. I surrender myself in the hands of my Creator. प्रितीच्या भावडो कितले वचना जे दारू से लकट कर running near her father, Joachim, and her mother, Anna, आणि विचार मामा दादा आण बरोबर येला हांव देवाच्या पुताची आवय जावन हांव जाऊं she could go, but she was ready at that time. This shows why, because she was connected with God. Who made her connected with God? Who made Mary connected with the Creator, with God? It is her parents, Joachim and Anne, Prithicha, Baba Beno. And here the salvation story starts. And as we read the Gospel of John, in the beginning, I love this. In the beginning was the Word was with God, the Word became flesh in the womb of Mary. And Mary gave birth to this Word of God that became human being. काय बरी प्रितीच्या भावा बहिणो, इतली सोबीत आवय. Now, why do we call her the mother of church? Why do we call her the mother of God? Why do we call her this? Why this title is given to Mary, mother of God, mother of church? The title is because she gave birth to the Son of God. देवाच्या पुताक तेंचो लोक दिलो. देवाचो पूत कोण? जेजू ख्रिस्त. जेजू ख्रिस्त कोण? ट्रिनिटी, बाप, पूत, पवित्र आत्मा. तीग जाण एक देव. तीग जाण एक देव. My dear brothers and sisters, that is why, because Jesus is Zolo Pita, that's why she got a title Dauda, the mother of Jesus, because mother of Jesus is the Son of God, and that is why she get the mother of God this title. Mother of church, why this title? Mother of the church. We Catholic believe Mary as the mother of the church, because Jesus is the head of the Jesu Danasa Moscow, Povitru Sobeto. Povitru Soba Kon. Povitru Soba Saibir, my Jesu. Priticha Baba Beno. Eyes, Abi Poreta. And Akas Lagun, 8 September, we Priticha Baba Beno, we celebrate the birthday of Mary. And Kirit Kona, Priticha Baba Beno. Immaculate Conception, ही बरो आम्ही कल्पना करता 8 तारखे डिसेंबराचे. ओके 8 तारखे डिसेंबराचे Immaculate Conception ही बरो करता. आता डिसेंबराचे 8 तारखे ना, so let us count. After December, which month? January.
February, March, April, May, June, July, August, September. भुरग्याचे सोडून कितल्या महिन्यांनी जाता? 9 महिन्यांनी. You see the beautiful thing? In the month of December, she comes, Elizabeth, Anna get conceived. In the month of December. In 9 महिन्या उपरांत, the month of September, child is born. काय beautiful. आता ताकाच लागून आम्ही ही आयची पुरा पडता प्रतिच्या आवडतो. आता बालाकीड साहेब म्हणता, थोडे लोक आम्ही दुसऱ्या नावाने म्हणता. Now why बालाकीड साहेब? In the 16th century, प्रतिच्या बाबाबेलो तामिळनाडू या गावात एक स्पेशल चाइल्ड विलेजान भुरगो ताचे लागीं चोडोंक जायना आशिल्लें आनी तो आपल्यान दूध घेवन दूध विकूंक तो वेतालो. तेन्ना दही घेवन तो वेतालो प्रतिच्या भावा बरोबर. आनी जेन्ना तो दही आपलें दूध तो विकूंक वेतालो गांवांनी, एका दिसा तो वेता एका तोड्या लागीं उदकाचे तोडे वॉटर पॉन्ड ताका जॅम लागता. वत जायते आशिल्लें ताका तो थिंगाच न्हिदता प्रतिच्या भावा बरोबर. आनी न्हिदता उठता न्हिदेन उठता सुटलो भुरगो हालता पळयना एक सोबीत वस्तरी तिच्या गोपांत एक धाकटुलो भुरगो आसा. पळयना कितली ब्युटिफूल लेडी, हू इज दिस लेडी तो चिंतून पडटा. ती ताका म्हणटा, खंयचो गांव आतां? बालंकिनी, खंय? तामिळनाडू. म्हाका इल्लेशें दूद दी म्हज्या भुरग्याक, म्हजो भुरग्याक भूक लागल्या, म्हाका दूध दी. आतां म्हणटा म्हजे लागीं दूध थोडेशें आसा काबार भाशेन, म्हजे लागीं चोरूंक जायना चड. ती म्हणटा हांगा यो, आमी यो माय चाइल्ड, आमी यो. आनी तिच्या बारे सायबीण मायचे तो नदर घालता हो भुरगो ओपांगूड आशिल्लो स्पेशल चाइल्ड चोरूंक लागता. हो भुरगो चोरूंक लागता. आतां ताका गांव म्हणा देखून ब्रिटिशा बार ताच्या पिडीन जातो निवारता. ताची दर्शन तो पडता सायबीण मायचे आनी तो भुरग्याक बेगून फावो जाता. ब्युटिफूल थिंग. आनी जेन्ना ब्रिटिशा बाबड्यान उदारपणान तो दूध तिका दिता, थोडेशें ताचे दूध आशिल्लें ब्रिटिशा बाबड्याक हो सायबीण मायच्या हातान तो घालता. सायबीण माय घेता आपल्या पुताक दिता. आनी म्हणटा आयज सांग तुज्या भुरकुल्याक केन्नाच दूध उणें जावचें ना. आनी ब्रिटिशा बाबा पळयलो म्हणटा तें सारकेंच. जेन्ना तो घरा वेता तांच्या भुरकुल्यानी सगळेंच दूध भरता आनी तें दूध भरता तांच्या कुजिनान, ह्या भुरग्याच्या कुजिनान. ब्रिटिशा बाबड्यान आख्ख्या गांवांत त्या भरता दूध. आमच्या गांवांत कितें मावता? पायपाक म्हणटा जाल्यार उदक मावता, दूध मावता. हांच्या गांवांत दूध मावता. ब्रिटिशा बाबड्यान. This is the beauty of this woman. ब्रिटिशा बाबड्यान. आतांच भुरगी एक जाली मिलार. सोऱ्या वेळा सगळ्यांक 17व्या शेंकड्यांत कांय मर्चंट्स, कांय बिझनसमॅन ब्रिटिशा बाबड्यान त्या टायमार व्हडले एरोप्लेन एअरपोर्ट आसोना, हिथ्रो बी कांय आसोना त्या टायमार, द 17th century. हांवें जाल्यार हिस्ट्री फायंड आउट करूं. सो ब्रिटिशा बाबड्यान कांय मर्चंट फ्रॉम Portuguese they were in the Bay of Bengal, and as the ship was going through this ocean, the world area the कोल्ले वादळ मारता. ब्रिटिशा बाबड्यान वादळ मारता ते भियेता आनी तांकां ही सायबीण माय दिसली पडटा. आतां सायबीण माय तांकां एक वर्षाक दाखयता, यू हॅव टू गो अ सर्टन वे डिरेक्शन. आनी वेता हे पुर्तुगेज दीस बिझनसमॅन दीस डे विच इज टू Balankan in Tamil Nadu. And the Kodaka, it is the same place where this miracle took place, where the miracle of the will. And they veta, and they saw the Shikta, and they understand, they experience the love of Mary, and then they build the shrine. I spoke of Goyasan, and London as the Govinda of that shooting Geller. Balankini. It started in the 15th to 16th century. It is a story, beautiful story. O भुरगो आपुणकड आसलो तो सारको जाता. जिवितांत हे सैलज आशिल्ले ताची खूब तार वांके हालताले. सगळ्यान जिवितांत बरें जाता. आमचें जिवीत
हांवें रागवता जेन्ना आमी पातकांत पडटा. प्रितीच्या बाबा भयणो, आयज सायबीणमाचेर नदर मारया. What can I learn from this Mary? How can I surrender myself in the hands of the Holy Trinitarian God, in the hand of Mary? प्रितीच्या बाबा आमच्या कुटुंबात त्या साचे मागणी भोव गरजेचे. उरतात काय देश ताचेर आयज नदर मारया. In the mysteries, in the Hail Mary, the entire mystery, पटार 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 ते नाव चिंतिता. कमा बरे बरे हांव कसो जाता की बट कोण मुठाय जायला हांव It look like it चलता तो स्लिप जाता दिसता सारकें जी मोटाक लागून उलट जाता. We pray the Hail Mary. We should know what we pray. We are reciting the mystery of the 2000 years that took place in our life. And this mystery we will see after our death in the heaven. Are you ready to see Jesus in the heaven? वही म्हणाय. You all want to go to heaven. So प्रितीच्या बाबा भयणो, जे बरी सायबीण मायन आमकां जेजू दिलो, जेजून आमकां मारून तयार केलो स्वर्गीच्या बाबा लागीं, हीच ती पवित्र मिसाचें बलिदान. Here is the word. The word that became flesh in the womb of Mary, that some word becomes the flesh in the simple bread. Beautiful theology. And what Jesus आमच्या काळजांत येता. हे जेजू आमच्या जिवितांत आमी येवकार दिया. Let us surrender our life, our family and everything in the hand of Jesus as we celebrate the feast of our beloved mother of Jesus, our mother. हीच ती आवय जेजून आपल्या शिसांची खुर्सा मोडी, हीच आवय आमची आवय जाता. जेजूची आवय आमची आवय. आमेन.